एका वेळाचेर काणकोण तालुक्याक आशिल्ले आणि आयज सध्या केपें मतदारसंघा म्हणून डायवर्ट केल्लो असो हो खोला भाग. आणि आयज ह्या खोला भागांतल्या आमी काब देरां वचपाच्या रस्त्या कडेन आसा. आणि ह्या रस्त्या कडेन जर पळयलो जाल्यार हांगासर गवळ खोल म्हणटा थंय हे अशे तरेचे मोडून पडपाच्या तयारीन आशिल्ले ब्रिज आसा. हे ब्रिज बांदले जाल्यार कितलीं वर्सां जालीं जाल्यार आमी बऱ्याचशा जाणां विचारले ते म्हणटा आपल्याक खबरच ना. आपूण जल्मा येवची पयलीं खंय हे ब्रिज बांदिल्ले. आता हे ब्रिज गोंय सरकारान बांदिल्ले का पोर्तुगीजांनी बांदिल्ले तोही मोठो प्रश्न आसा. पूण दुर्दैव अशें की ह्या ब्रिजाचेर सद्याक आतां पूर्णपणे एक सिमेंटाचो लेयर गेला आणि लोखणाचे सळे दिश्टी पडटा. जाल्यार दुसऱ्या वाटेन मुळाक जी बेज आशिल्ली ती आतां कातरून गेला आणि ती आतां वयर उरला. परिस्थिती इतल्या खातीरच की ह्या वाटे वयल्यान व्हडले व्हडले गाडयो वयता, कितलेशे ट्युरिस्ट वयता, व्हडले व्हडले बसी वयता, कदंबा सारक्यो बसी वयता. जर हांगा हे ब्रिज कोसळ्ळें जाल्यार केदो मोठो अनर्थ जावपाचो. ह्या ब्रिजाच्या वयल्या बाजून पळयलें जाल्यार हे ब्रिज वयल्यान थोडेशे भितर चपलेले आसा, म्हणजे सकल खचलेले आसा. अशा सिच्युएशनाक सरकार ह्या गजाली कडेन कित्याक लक्ष दिना. हांगासर PWD जे डिपार्टमेंट आसा ते डिपार्टमेंट आपलो हो रस्तो म्हणून रुटीन केन्ना तरी चॅकिंग जाता काय कितें आणि जायना जाल्यार कित्याक जायना ह्या गजाली कडेन गंभीर्यान लक्ष दिवन सरकारान हे ब्रिज बेगिनान बेगीन जाग्यार घालपाची गरज आसा.